वाळपयचो हातवाडा जंक्शनावेलो शिवाजीचो वादग्रस्त पुतळो निमाण्या पालिकेन उखल्लो। ब्रेस्तारा सकाळी सुमार 4:30 पालिकेन पुतळो काढलो। फाटले वर्सभर ते सुवातेर दीस रात पुलीस फोर्स घाल्लो। पोरू शिवजयंतीच्या आदले राती शिवाजीचे बॅनर पिनले म्हणून वाद जाल्लो आनी प्रकरण चिघळिल्लें। हजारभर शिवप्रेमीच्या जमावान हातवाडा जंक्शनार हो पुतळो बसयल्लो। फाटले वर्सभर पुलीस प्रोटेक्शनात आशिल्लो वाळपय हातवाडा जंक्शना कडलो शिवाजीचो पुतळो निमणे वाळपय पालिकेन उखल्लो। ब्रेस्तारा फांतोडेर सुमार 4:30 हो पुतळो काढला। पुतळो सद्याक पालिकेच्या ताब्यात आसा। कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासत म्हूण सध्या ह्या चौकात 144 जमावबंदी कलम लायला। पुतळो काडटले म्हूण शिवप्रेमींक बुधवाराच कुणकुण लागिल्ली। ते मामलेदार आनी पुलिसांक मेळपाकूय गेल्ले, मात तांकां तशें कांयच ना म्हूण सांगून धाडले आनी रातया पालिकेन पुलिसांक घेवन पुतळो उखल्लो। दंगल जावंक ना, कितें मारामारी जावंक ना, शिवाजीच्या पुतळ्यासून कितें झगडी जावंक ना। अशें आसतना 144 कलम लायला तरी कितें? हो प्रश्न आमकां शिवप्रेमींक पडला आनी अख्ख्या सत्तरीच्या जनतेक पडला ना, खंय अख्ख्या गोंयाच्या जनतेक पडला। त्या पुतळ्याक खंयच्या धर्माचो विरोध ना, तर काही मोजकेच लोक आपले राजकीय पोळी भाजपा खातीर हेका विरोध करता। इतले मजगतीं पुतळो काडलो ताचेर शिवप्रेमी वाळपय पुलीस आनी पालिकेच्या सीओक मेळ्ळे। 48 वरां भितर परत आसलो तसो पुतळो बसोवचो म्हूण शिवप्रेमींनी मुजत दिल्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी मूर्ती, जे आमचे संपूर्ण आदर्श, सगळ्या हिंदुस्थानाचे आदर्श आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्या अचानक म्हणजे सकाळच्या 5:30 वरांचेर काडपा फाटल्यान सीओचो कितें उद्देश आसलो आमकां खबर ना। आमी ताका विचारले, राजकीय दबावापोटी अशें हें जालां, हें एकंदर तिचे जे वागणुके वयल्यान आनी तिची जी भाशा आसा त्या वयल्यान दिसता। आमी ह्या गोष्टीचो तीव्र निषेध करता। तिच्या सगळ्या कावन्सिलरांचो आमी ह्या वेळार निषेध करता। आणि आमी तरी जशें आमचे हांगासर शिवप्रेमी सगळे जमलेले आसा, तेंची सगळ्यांची मागणी आसा तसो तो काडला तसो 48 तासाच्या आत तेंच्यानी थंयसर तो परतून लावपाक जाय। नाजाल्यार बाकीच्या लोकांचे जे भावना आसा, तीव्र भावना आसात, ते खंयसर पावत तेजी कांय गॅरंटी दिवंक शकना। सीओ म्हणटा प्रशासकीय आदेश काढून पालिकेन तो पुतळो काडला। ना, आमी ऑर्डर काढली, आमी पुलीस प्रोटेक्शनला सगळे गेले। तो काडपाक आता शिवाजी स्टॅच्यू ऑलरेडी इन्स्टॉल केलो गार्डनांनी। व्हडलो स्टॅच्यू जालो थिंगा, लोकूय बी म्हणपाक लागले स्टॅच्यू जालो आनी तुमी आतां कित्याक उरता थिंगा, तर हें काडपाक जाय न्ही। पूण आमी डिसिजन घेतलें आनी काडली, ऑर्डर करून पुलीस फोर्स घेवन काडलो तो आमी। वाळपय पालिकेच्या उद्यानात अश्वारूढ शिवाजीचो पुतळो बसोवन पालिकेन हातवाडा जंक्शनावेलो वादग्रस्त पुतळो उखल्ला। वाळपय शिवाजी आसा तो आसाच। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। कदंबान 8 नव्यो बसी लॉन्च केल्यात। 8य इंटरस्टेट रुटार चलपाच्यो। बशी बेळगांव, हुबळी, कोल्हापूर, आंबोली, रायचूर, बागलकोट, बदामी रुटार चलतल्यो। कदंबाचो चेअरमॅन आमदार कार्लोस आल्मेदा सांगता त्या प्रमाण कदंबा गोवा मुंबई रुटार वॉल्वो AC बसी लॉन्च करतली। 20 बशी ऑर्डर केल्यात आनीक 12 येवपाच्यो आसात। कदंबान 20 बसी हाडल्या। आमचे इंटरस्टेट रूट्स आमचे अनींग मायज आहा। आमकां आतां आमचे इंटरस्टेट रूट्साचेर अनींग इन्क्रीज करपा जाय। आमच्या 20 बसी येवपाचे आहे। इलेक्ट्रिकली 8 बसी येयल्या, 8 आनी मागीर स्लीपर बसी येयल्या आमची दोन फाटी, आनी 5 वोल्वो येवपाचे आमचे। हे आमी सगळे केले की regular people of Goa and the people from other states also they prefer to travel by Kadamba buses because we are buses are safe and reliable. Students, they going to students Belgaum Mumbai, so then we have got a request from students that to increase the frequency of buses to Belgaum, then to even Hyderabad, to Bangalore. See, our ticket fares are normal fares. After ticket kaits or nahi, and even many students also they take passes also. So we give them the passes. As the Belgaum, Hyderabad, Pune, आमचे गोंयकार कामां वयता। स्पीड गव्हर्नरां, टॅक्सीवाले आनी प्रायव्हेट बसवाले एकठांय। दोगूय मेळून खंय आतां महासंघ करतले। दक्षिण गोंय टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांची खासा बसका जाली। उत्तर गोंयचे टॅक्सीवाले आनी कांय बसवाले आयिल्ले। सरकार कितें करता तें करूं, स्पीड गव्हर्नर नाका म्हूण स्वता टॅक्सीवाले आतां सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी करतात। कदंबाची टॅक्सी खंय तांकां नाका। जे टॅक्सी व्यवसाय किंवा बस ओनर्स यांच्या अगेन्स्ट जे षडयंत्र चालला सरकाराचे,
कदंबाच्या माध्यमांसून प्रसन्न पर्पल ह्याच्या माध्यमांतल्यान सगळे कडेन बसी चालू करप, कदंबाच्यो बसी चालू करप, कदंबाची टॅक्सी सर्वीस हाडपाचें डिसिजन घेवप, हे सगळे जे गोंयकारांच्या हातीन जो एक बस वेवसाय किंवा टॅक्सी वेवसाय जो धंदो उरला तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न जो चल्ला सरकाराचो, तेचेर विचार करपाक आयज आमी हांगासर मिटींग घेतलेली आनी हांगासर आमचें अशें ठरलां की आतां खंय तरी फुडें टॅक्सी ओनर्स आनी बस ओनर्स एक जावपाचे आनी दोगांय भितर दोगांयचे मेंबर्स हे करून फेडरेशन करचें आनी बाकीचे जे आमचे कोण आहा टॅक्सी बाकीचे आमचे रिक्षा ओनर्स आहा, पायलट ओनर्स आहा, ट्रक ओनर्स आहा, हेंच्याय कडेन आमी फुडें वयतले आनी तांकांय आमच्या मदीं घेवन एक मोठें फेडरेशन करून गोंयभर जे पळय कितें गोंयकारांक पळय जे त्रास चल्लेले आसा पळय, आयज आमकां दूख दिसता सांगपाक, जे MLA आमी निवडून दिल्ले आसा ते खंय तरी कमी पडलेले आसा आमकां न्याय मेळोवन दिवपाक. हो जो स्पीड गव्हर्नरा पळय इश्यू आहा तो सुप्रीम कोर्टान वचून कितें करपाक, सो आमी डिसिजन घेतला एक मेंबराक 500 काडून एक बरो एडवोकेट काडून सुप्रीम कोर्टान एप्रोच करपाक. सो आनी थोडे मॅटर आहले ते मेंबरशीप आनी कितें करपाचें, सो तें डिस्कशन जालां आनी आमी समजा ह्याचे मिटिंगेचे कितें थोडे निकाल मेळटलो. स्पीड गव्हर्नराचे कितें इश्यू? स्पीड गव्हर्नरांनी आमकां कोर्टान गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आमकां टायम दिलो आहा, सो विथीन दॅट गव्हर्मेंटूय एप्रोच जातलो आनी आमी एप्रोच जातले सुप्रीम कोर्टान. घेऊ एक ब्रेक.